पावसाची मेघा काढून घालते पडी कुरपा झोडून सोम्या समोर येता काची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता काची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता सर्वेस परतो देवांचो रचणार सर्गाचो उजराचो एका उतरान ताच्या संसारची जालो आपल्या सारख्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून जाकी बापय तो सर्वांचो सर्व रचनांक तो राखता मोघान आमकां सांबाळटा शेतांक फुलांक फळे कशे नेसयता अंतरळी सुकण्याक खाण दिवन तो पोसता ताचे प्रासवर्त्यान आमची जतन घेता संतोषाची मेघा काढून घालते पडी कुरपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोभे आसो. क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो, सुम्यांच्या जिवनपणाच्या दिसा एक कुटाम सावन एवकरिस्ताच्या मेसा भोवरी आमी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां देवान खुशेन दिल्लें ते आमी देवाक पेल्याक आनी प्रत्येक सावन गरजेवंतांक खुशेन दिवंक आपोणें दिता. पूण आमचे जिणयेंत आमचे थंय आसुल्लें दिन आसतना देवा थंय आनी पेल्या थंय अनुपकारीपण दाखयल्या खातीर देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणें मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयतीन सवया आनी वांटून घेवचो मनोभाव रुपीत करूंक कृपा आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगळ्या उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदां सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या खाकूक सोम्या खाकूक क्रिस्ता खाकूक क्रिस्ता खाकूक सोम्या खाकूक सोम्या खाकूक
महिमा देवा ओम सारखी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणा सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापुत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र ज्ञानसागराती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बयन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तुमचो आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकते घेया आनी खाया, येया फारीक करिनासता दाकासरो आनी दूद विकती घेया. पोशण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात? तुमकां दादोशी करिनांत त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात? सत्रायन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वाना खाण तुमी दादोशी जाताल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतेल्यात. हांवें दाविदाक बसयलेल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणेक करार करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझे हातून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हातून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमी दयाळांनी काकुळदान सोसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलो.
सोमेस्तांग सर्वेस्पर कितलो बरो सगळ्यो आपले रसने थंय कणवळयेन भरलो तुझे हात उचलून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय सोमेस रसनाचे दोळे तुजेर आसात आनी तूं सकटांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय तुझे हात उचलून आमकां तूं दादोशी करताय तुझे हात उचलून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय सर्वेस्पराचो वाटो सगळो नीतिवो सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा तुझे हात उचलून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय तुझे हात उचलून सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळो करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तांतवार, आपाय वा तलवार. जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटाव. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं, पातळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळो करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, त्या हरयेका उतरां वरवीं तो जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. स्थानिक जुआंच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक होरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतल्यान पांय वाटेन हरिहरींनी ताची वाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो
लोकांसमोर देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडण सोड. हळ्यांनी वचून जेवंक खावंक काय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेसून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपुणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाड दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवन धदोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरस ह्या मारेकार पिडे वेळार आमच्या देशांत लॉकडावन आसतना मैसूरच्या गांवांत घडली एक नीस घडीत तुमचे मुखार दवरिता. मैसूर गांवच्या एका हळ्ळेंत जायते इवसन सांगाता मेळोन दुबळ्यांक तशेंच गरजेवंतांक जेवण खाण तशेंच कितें गरजेचें आसा तें दिवन आसले. हें करतना थंयसर 70 वर्सांची एक दुर्बळी स्त्री हजर आसली. तिचें नांव जावन आसलेलें अमलम्मा. एक दीस ती स्त्री ह्या स्वयंसेवका लागीं आयली. भविष्या जेवण खाण घेवंक आयला म्हणून चिंतून त्या स्वयंसेवकांनी तिका जेवणाची पॅकेट दिवंक मुखार गेले. पूण त्या स्त्रियेन तें घेतलें ना. ताणें तिका घे म्हूण वत्ताय केली जाल्यार तिणें तें घेतलें ना. बगार ती आपणा लागीं आसच्या धाकट्या पर्सांतल्यान 500 रुपये काडटा आनी ते काडन ते स्वयंसेवकांक दिता. तिची दुबळीकाय पळोवन ते स्वयंसेवक तिचे थावन ते पयशे घेनात जाल्यार ती स्त्री तांकां बळ करून ते पयशे तांकां दितात. आनी अशें दिता आसतना ती अशें सांगता, ह्या काळार आमचेर मारेकार दीस आयल्यात. ह्या परिस्थिती मध्ये तुमी सांगाता येवन दुर्बळांच्या गरजेक पावल्यात. जायते दिसा तावन तांकां खाण जेवणाची वेवस्था करून आसात. हें सगळें पळोवन हांवें चिंतलें, हांवें कितें तरी करी जाय. हांव दुर्बळी. म्हाका म्हयन्याक 600 रुपये पेन्शन येता. तांतले 500 रुपये तुमच्या बऱ्या कामाक दिवंक मोन जालें. ही उतरां आयकून ते स्वयंसेवक थटकले. ते पयशे परत फाटीं घेवंक तिका सांगले आनी म्हणाले, तुजी परिस्थिती बरी ना आनी ह्या परिस्थिती वेळार ते तुका गरजेचें जावन आसा. तुजे लागीं दवर. पूण ते स्त्रियेन परत घेतले नात. ती स्त्री आपल्या दुर्बळपणांत म्हान जाली. आपणा लागीं इल्लें आसलें तांतूं थावन उदार मनान
वांटून घेवन दुसऱ्यांच्या गरजेक पावली. सर्वज्ञ अशें सांगता, ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬುತ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು. देव आमकां आमी दिल्ल्या प्रास वर्त्या मापान पाटीन दितलो. जशें त्या अमलम्मान आपणा लागीं आसल्यांतले वांटून घेतले, तसलो अपूर्व क्रिस्ती मनोभाव आमी रुपीत करीचे म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमच्या काळजांनी जागयता. आमचो देव उदार. सडवणेच्या चरित्रेचेर आमी नदर घाली तर दिसून येता आमकां सर्वस्पो देवाचे निरंतर उदारपण. सर्वस्पो देव जायत्या वाटांनी आमकां दिवनूच आसा. हो सगळो संवसार रचून तो मनशाच्या हातींत दिलो. आपली परजा गुलामपणांत आसतना मोयजेचें फुडारपण तांकां दिवन दूद आनी म्होंवळच्या त्या गांवांक तांकां आपोवन व्हरता. पातका वरवीं ती पयस पयस वेताना बोगसाणें तांकां दिवन मोगाच्या बांदांत तांकां बांदता. तानेन आनी भुकेन केदाळां ती वळवळून आसलीं तेन्ना इस्रायल परजेक व्हांवन ते झरी कडेन आपयता. आयच्या पयल्या वसपांत आमी देवाचें उदारपण परत पळयता. इसाया प्रवादी बाबिलोनांत बंदेंत आसून कश्टांनी कंगाल जाल्ल्या लोकांक देव बंदेंतले सुटयतलो, बरें खाण दिवन तांकां पोसतलो म्हूण सांगता. हो देव तसो मोग आनी इश्टागात आमचे संगी वांटून घेतलो म्हणल्याचो घुर्त जावन आसा. आमचो देव मोगाळ. क्रिस्ताच्या मोगातावन आमकां कितेंच वेगळीं करूंक शकना म्हणून सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वसपांत रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता. आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्यारी, जिवितांत कितले दूख आयल्यारी उर्बेन जियोन तसो देवाचो मोग आनी संतोश हेरां थंय वांटून घेवंक क्रिस्तूच आमकां प्रेरण जावन आसा. वांटून घेतना दडतें जाता. जेजूचो पाटलाव करून ताची शिकवण आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक भूक लागल्या वेळार तो जाणा जाता तांकां कितें तरी खाण दिया म्हूण शिसां लागीं विचारता. शिसांनी आमचे लागीं कितेंच ना आनी इतल्या लोकांक आमच्यान दिवंक असाध्य म्हूण निरासपण उसारलें. पूण थंयसर आसल्या एकल्यान 5 उंडे आनी 2 मासल्यो दिल्यो, म्हणजे ताचे लागीं असलें सक्कड दिलें. जेजून ताचेर बेसावंक घालें. ह्या वरवीं सक्कड धदोशी जेवले आनी जायतें उरलें. जेजून हजारो लोकांक पळोवन हांवें तांकां जेवण कशें तयार करचें म्हणले विशीं चिंतूंक ना. बगार तांकां जेवणाक बसया म्हळें. ताचें चिंताप धनात्मक जाल्लें. भुकेल्या लोकांक जेवण दितलो म्हणले विशीं मन ताचें थंय आसलें. तसलेंच वांटून घेवचें बरें मन कोणातावन येता गाय म्हूण जेजू पळयोन आसलो. तवळ थंयसर आसलो एकलो हेरांच्या गरजाक पावलो. जेजू सगळ्यान संतोष वांटून घेतलो. संतोष वांटून घेतल्यार दडतो जाता. दूख वांटून घेतल्यार अर्दे हळू जाता म्हळी सांगणी आसा. जेजू आपूण गेल्ले कडेन संतोष वांटूनच गेलो. लाजराच्यो भयणी मोरी आनी मार्ताच्या घरा तो इश्ट जावन गेल्ल्या वेळार, जॅकेवाच्या घरा तो अवचित पावल्या वेळार एम्माऊस गांवांत 2 शिसां मदें
उडो मोडुल्या वेळार जेजून संतोष वांटून घेतलो. जेजूचो मोग संतोष ताचे बगलेन आसल्याने भोगुल्लो. सबारांक जेजून जिणयेचो संतोष दिल्लो. बोगसाणें दिल्लें. कुड्यांक दिश्ट, आरिगारांक कुडीचें बळ, भुकेल्यांक जेवण, दुखेस्तांक बुजवण. जेजू थंय देवान कितेंय पाटी दवरूंक ना. ताका सगळोच ताणें आमकां दिलो. जुवांवच्या वांजेलांत आमी वाचतां, हांव आयला तुमकां जीव दिवच्याक, भरोन ओमतोच्या मापान जीव दिवच्याक. आनी जेजून आपणा लागीं आसलें सकड ताणें आमकां वांटून दिलें. आज ह्या आधुनीक काळार आमी कितें पळयता? मनशाची परिस्थिती आयच्या संवसारांत खंयचे दिशेक पावल्या म्हूण कन्नडा कवी अशें सांगता. याके ಹೀಗಾದೆ ಮಾನವ ಪ್ರೇಮವ ಮರೆತು ನೀನು ಮೃಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾದೆ. मनशा तूं कित्याक असो जालोय? मनशापण होगडोन मनसाती होरणी वायट जालाय. आज मनीस घेवच्यांत अपेक्षिता, पूण तें दिवच्यांत गळसिना. आपूण दिना, पूण हेरांत थावन ते कितें मेळ्ळ्यार घेता. सडीत ओमतोचें तितलें दिल्यार संतोष भोंवता. मेजून ओत्तना ओमतोंक सोडल्यार खुशी जाता. दी तुका दितले. सारक्या मापान दामून हालोवन आनी भरोवन ओमतोच्या मापान तुका दितले. खंयच्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका मेळटले म्हणटा तुमी. ह्या आधुनीक संवसारांत आपूण आपणाचें म्हळ्यार स्वार्थाच्या जैलांत थावन भायर येवन प्रत्येक जावन ह्या कश्टांच्या वेळार आमच्या घरांनी आनी सेज सांबारा वांटून घेवचो मनोभाव रुपीत करया. क्रिस्ताच्या जेवणांत भागीदार जावंक आमी हांगासर आसा, तर आमचे थंय वांटून घेवचो मनोभाव चड जावं दी. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो वांटून दिल्ल्या त्या व्यक्ती बरी आमी हर एकलीं जावया आनी क्रिस्ताच्या जेवणांत वांटेली जावया. हे एवकरिस्ताचें बलिदान प्रेरीत करूं आमकां. जावंक आमी क्रिस्ताचे हात, जावंक आमी क्रिस्ताचे पांय, जावंक आमी क्रिस्ताचें काळीज. आमच्या भावार्थाची उसाळणी आमी करया. सत्मंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे एकल्या पुताक, आमच्या सुम्याक, तो पवित्र गर्भेत समलो, अवकवार मरियेंत जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेल पेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरगार सोडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सद्मंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांक एकठार, पातकांचे मोक्षाणे, कुडीचें जीवन, सत्संगाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचो बाप तो आमची मागणी आयकता. ह्या सभावार्थान आमची प्रार्थना ताचे मुखार दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक, पापा साहेबांक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक आपल्या आदर्श जिणयेद्वारी तांची बरी खबर सर लोकांक परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारभाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तांणी परजेच्या बरेपणाक कळनासतना वावरिशें, तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बोवारी पोटाक काडनासतना कश्टांच्या भाव भयणी थंय आमी उदार जावच्याक
आनी कितेंच काण विबाडिना जावच्याक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्ही, बगार पेल्याचे उदारगते पासत म्हूण वळखून ह्या दिशेन कार्याळ जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवतांक तुका आमी समर्पित हांव. तांकां तूं बरे भलायकेन सांबाळ. तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी दिसपरते जिणेंत खरी विंचवणी करून तुज्या राज्य खातीर सदांच जियेशे कर. आमी एकामेकाचो गरजो सदांच पावोवन माया मोगान कुटुंबान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. पावशिल्ल्या दिसांत आमी आसां, बरो पावस आमकां मेळच्या खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयक. आमी तुजें तांव जोडून घेतलें. आमच्या भाव भयणी थंय प्रत्येक जावन गरजेवंता सवे वांटून घेवन जियोंक आदार तूं आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Bapawo punke Forhya thanchawa raso Mokhar kari ko manunge Zaungu thamcha mokhaso Tujhe payan zari ailya बलिदान बैठवून जगल्या सर्वस्वांचे ओपून दिता गोपान तुझ्या मोड मागता आमकां सुखाव ओपून दिता तुझी जेडी मेळटा रूपांतर ती कर म्हूण प्रार्थना क्रिस्ता कोर्ती म्हूण प्रार्थना उंडो बापा पुरके खोल हाताच्या वावराचो मोखाळ काणिको मारून घे जाऊन दूर तमच्या मोगाचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वस्वर मारून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमी सुखा सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवय आसो. तुमचे सोभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी सस्तांच्या देवा, सर काळ्या आनी सर्वां थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मरयेता जल्म घेतलो.
खुर्साचे मरण ससून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आयज सर्गेच्या दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे ताका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका अधीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने खराराचें हें रगत. पातकाचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें व्हरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटूया. सोव्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरम खाऊ. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवेताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, जेराल्ड आयजक आमच्या गोळी बापा, आयज सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकुआर मरिये देवाचे मायेत संगाती भाग्यवन सुसे तिच्या पतीत संगाती भाग्यवन धमदुतानी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदळची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकोळतें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमयांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सोम्या तू म्हजे भितर येवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पयत साक्रामेंतान कोरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू भोळ्या उड्या जिविताच्या दी तू जिवीत म्हाका. जेजू घोवल्या राखण्या हिणाच्या स्वीकार तू
हिणाच्या स्वीकार तू कर माका जीविताच्या मुंड्यान पोसून माका उरपेन तुझ्या नेट देण्याक तुझ्या दादोस करून माका मोखान काळीज भेट जीविताचे वाटेन चलो माका सर्गी बंद्राक फाटलाव तुझो सुम्या करूंक म्हाका मोरये पासलेंत वाड जेजू भोळ्या उड्या जिविताच्या ती तुजी भीत म्हाका जेजू गवळ्या राखल्या हिणाच्या स्वीकार तू कर म्हाका जेजू भोळ्या उड्या जिविताच्या ती तुजी भीत म्हाका जेजू गवळ्या राखल्या हिणाच्या स्वीकार तू कर म्हाका प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवानांनी घटायन भरलाय. सर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझे माये देवाच्या मंदिरात धमान तुका सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तू पाव माका मोरये माये देवाच्या मंदिरात धमान सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तू पाव माका पाप कावेन पवित्र भान तुझ्या जेजू राया घेतलो. तुझ्या पुत्राक जेजू सोम्याक मोझ्या खुर्सार मेठोवन दिलो. जिविताच्या काळान पोसच्याक म्हाका क्रिस्ताक जन्म दिलो. पातकां खावून निवारूच्याक म्हाका ओघान समर्पिलो. मोरये माये देवाच्या मंदिरात धमान तुका सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तू पाव माका मोखाळ पुत्रा सोभे आंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. बघेवन पुरुषाचे कुरवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.